हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, गोड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग गावा, हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांग, धाक, पोट, पाणी, पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांबाळ, वाट, शीम, उमरो, सगळं सांबाळ देवा, देवा राखणदारा, बावरे बाबा. हे जे क्षेत्रपाल जे आसा ते महादेवाचे गण सगळे, आणि तांकां शक्यतो एकांतात रावपाक आवडटा. जशें महादेवाक एकांतात रावपाक आवडटा, कारण महादेव हो ध्यान लावन बसपी देवता. ताका जितले ध्यान लावन बसपाक मेळटा, एकांत मेळटा, तितले महादेवाक प्रिय. तशेंच हेय जे देवचार आसात तांकां एकांत जाय. तुमी खंयचोय देवचार काडून पळयात, एक तर तांचें स्थान शेतांत आसतलें एकांतान, नाजाल्यार डोंगरार आसतलें. अशे हे देवता, हे महादेवाचे सगळे गण. देवीनी तुमकां दाखयलें तशें रातची देवळांतल्यान जशी भायर आयली की ती सरळ देवळांतल्यान फुडल्या दारांतल्यान आमच्या हांगा देवघरा पर्यंत येता, आनी ती येता आसतना घुंगरांचो आवाज येता. आमच्या खूब जाणांनी हांवें आयकलां आनी आमच्या घरांतल्यांनी सगळ्यांनी ऑलमोस्ट आयकलां. म्हाजे जे कोण मित्र सुद्दां हांगा येतात तांणीच खूब फावटी आयकलां आनी भिल्यातूय ते. पूण मागीर तांकां सांगले नंतर कळ्ळां की बाबा देवी हांगा रातची आमगेर घरांत येता तेन्ना त्या घुंगरांचो आवाज येता. देवी जशी हांगा भितर आयली हेवटेन की आमच्या देवळाच्या भायर ब्रह्म्याचें पेड आसा. तो ब्रह्म्याचो जो कोण देवचार आसा, देवी हांगा घरांत भितर आयल्या नंतर त्या देवळांतलें आनी हाचें सगळें रक्षण करपाक तो देवचार थंयच्यान भितर येता आनी तो थंय देवळाचें रक्षण करून देवळाची प्रदक्षिणा काडून तो परत तेवटेन भायर वता. हांव चडसो नरसोबावाडी वताच. 1-2 म्हयन्यांनी तरी म्हाजें थंय आसतात वचप, आनी थंय म्हजे देवाचें कार्य बी नरसोबावाडी करता. येता आसतना आमी बेळगांव आयले. बेळगांव रावले आमी थोडे वेळ, सामान बी घेतलें आनी 7 सुमार आमी बेळगांवच्यान भायर सरले. 8, 9, 10 एक 3 तासान आमी परत पावतले अशें म्हणून आमी भायर सरले. रोज सदांचो रस्तो, आमकां कांय चुकीचो असो न्ही. जाल्यार आमी रस्तो चुकून आमी अनमोड काय खंयच्या तरी रस्त्यान गेले. जवळ जवळ आमी 2.5-3 तास आमकां रस्तोच मेळना. आमी एकाच जाग्यार फिरतात आनी आमी सगळे भटजीत आशिल्ल्या कारणान कोण खंयचें स्तोत्र म्हणटा, कोण देवाचें कितें म्हणटा, आमकां रस्तोच मेळना. शेवटी हांवें देवीक आनी आमरेश्वराक उलो मारलो की बाबा हे आमी आतां खंय भलतेच कडेन पावले, खंय पावले तेच मेळना. अशें म्हटल्या नंतर समोरच्यान एक गाडी आयली आनी थंय गाडयोय येनाशिल्ल्यो. रस्त्यार इतले व्हडले खड्डे आशिल्ले रस्त्याक की म्हणजे तो रस्तो न्हीच. आमी कशे त्या जाग्यार पावले आनी कितें, आमकां एक चकवा जसो म्हणटात न्ही तसो चकवो लागलो आमकां आनी आमी चुकून थंय पावले. शेवटी एक टेम्पो आयलो फुडल्यान आनी टेम्पोन आमकां रावयले आनी विचारलें खंय वता. आमी म्हटलें गोंयान वता. आपूण म्हणपालो फाटल्यान अडकल्लो, तुमी हेवटेन खंय वता. तुमी म्हणपालो परत फाटल्यान चला. आतां फाटल्यान जर परत वचपाचें जाल्यार एक तर आंबोली रस्तो, आंबोली आमी आशिल्ले थंयच्यान 120 किलोमिटर आशिल्लें. अशें आमी खंय पावले तेंच आमकां खबर ना. आमकां लोकेशनूय मेळना आनी कोणाकूय रेंजूय ना, फोनूय ना, कांय ना. शेवटी देवीक आनी आमरेश्वराक उलो मारलो आनी आमकां थंय मागीर एक मनीस मेळ्ळो आनी ताणें आमकां थंयच्यान जो रस्तो दाखयलो, सुनसान रस्तो. आमी कशें तरी देवाक उलो मारीत मारीत भीत शेवटी चोरला खंयच्या तरी एक रस्त्यार पावले आनी जे आमी रातचे 10 घरा पावपाचे ते रातचे 2:30 घरा पावले आमी. असो देवीचो आनी आमरेश्वराचो हे म्हाका आसा. ताचो जो पाडवो पयलो दीस पाडवो, गुडी पाडवो म्हणटा, त्या दिसा आमकां हांगसर न्हू ह्यो ज्यो खळयो आसा ते सगळे लोकांक फ्री आसता. ते खळयांत वचोन तेणी नुस्तें धरून ते घरा व्हरप. असो फूल दीस तो सगळ्यां खातीर आसता. त्या खातीर सगळे गांवचो लोक त्या खळयांनी येवन नुस्तें धरतात. नुस्तें धरून सकाळ फुडें येतात आनी एक 10-11 म्हणल्यार परत वयतात. पूण कशें जाता, हांगसर हाडून त्यो सगळ्यो गाडयो दवरप. हांगसर रस्तो आसलो आसता, हांगसर सोंपले कारणान त्यो गाडयो सगळ्यो थंय दवरप. पूण ज्यो कोणी पार्क केल्ली गाडी तितूंतली एकट्याली गाडी थंय ना जाली. आतां ती
तेणी मुद्दम येली जावं तेज्या वेळार चुकामुकीन येली हितून आमी कांय सांगूं शकना. पूण जेन्ना तेणी गाडी येयली तो नुस्तें घेवन जेन्ना परत वयतालो तो हरशी लागींचोच हांगसरलो. हांव तेजें नांव घेयना जावं हें घेयना. तो गेलो पूण तो दनपार जाली, सांजात येयली तरी तो घरांत पावना. गाडी चलयता तो पूण ताका घरूच आपलें खंय तें मेळना. भोंवन भोंवन लास्ट गाडयेचें पेट्रोल सोंपलें. तो गाडये वयलो देंवलो कितें जालें काय पळोवपाक. पळय जाल्यार गाडी पळयतकीर ताका परत समजलें की ही गाडी आपली न्हू म्हणून. ही अशी एक घटना आसा की ताका खंय तर देवान दाखयलें की तुवें कितें तें केलां पळय न्हू तें तुजे कडेन चुकोन जावं जाता तें मुद्दम जावं ही गाडी घेवन तूं घरा तरी पावपाना. मागीर तेणी ती गाडी हाडून परत आशिल्ली तशी हांगा दवरली आनी चूक मागली देवा कडेन येवन. मावशी आमची मावशी ती हांगसर कर्नाळी ती अशें नुस्तें विकपाक येवपी ती. आनीक भोंवता भोंवता तिका रात जावप, 3 सांज जावप. 3 सांज जाली तिका वचपा मागीर हें न्ही एकलीच इतलें करून दोंगर पलतडी तें कर्नाळी म्हणटा तें पलतडी तिणें दादाचें नांव घेवप, दादा म्हाका पाव म्हणून. मागीर फुडें तसो रस्तो हें आतां रस्तो मेन रस्तो आसा पळय काय ना हॉस्पिटला कडल्यान तो रस्तो पलतडीन तसो वचप तेन्ना पांवाट ती. आतां सगळें इंडस्ट्री जाल्यान सगळो रस्तो जाला आतां सोंपें कशें. पूण त्या टायमार पांवाट सगळी. तेणी दादाक उलो करप, दादा रोखडोच फुडें तयार जावप आनी तिणें कितें करप, आगा मातशें राव मुगो, आगा मातशें राव मुगो. हें घेवन वचप तेणें तें लाफयां, त्या लाफयां घेवन तेणें फुडें कितें वचप रूप घेवन अशें मनशाचें कितें. आगा मातशें राव, आगा मातशें राव अशें तेन्ना तेंची ती भाशाय तशी आशिल्ली अशी उलोवपाची. आगात म्हणप म्हणटकीर तो फुडें फुडें चलता ती आनी तेजे आदारान नेटान वचप. पूण ताका ती फुड्याक वचत पावना, तेजे तेंकोन पावनाशिल्ली ती. अशें पावता पावता मागीर ते 2 वाटो पळय आसा काय ना, एक सकले वाड्यार गेली आनी एक दावे 2 वाडे ते वाड्यार अशें एक देगण आसा कितें. आनी एक तिकडेन गेलो आनी इकडेन आनी तेणें मागीर दाव्यान वचप आनी हिणें उजव्यान वचप. आनी मागीर उजव्यान तशें फुडें सकयल पावले नंतर तेणें मागीर ते इशारो करप, आवाज करप. तेन्ना मागीर तिका कळटालें तें ह्यो गजाली एका दिसान न्ही, केन्ना केन्ना तिका अशेंच तेणें येवप आनी अशेंच तिका पावपाचें हें करतालें ते प्रत्येक टायमा अशेंच करप तिका. आनी तिका भावार खूब बाबा शिवाय तिका हें नाशिल्लें, फक्त बाबा बाबाक उलो करप वचप तेणें. आनी सारकें तेका घरा कडेन तशें पावता ते पावताली ती. पूण आवय आमकां सांगताली पळय आज आयतार आनी बुधवारा आज सकाळ चुडी पेट्टाले. आमकां ती चुडी सुद्दां म्हळ्यार त्या टायमार आमकां खबर ना इतले टायमाचें, पूण याद आसा. जाल्यार मागीर ती तांकां दिसताली म्हणल्यार मागीर आमी सकयल वयताले कितें. हें आमी अशेंच वाठार आमचे अशें शेत आसा, हें शेत आनी अशें घर म्हणटकीर हांगासरल्यान सुद्दां आमकां थंय शेतां सगळ्या दिसता, कंप्लीट दिसता हो जागो आमच्या घरा कडल्यान मातशें अशें एक सगळें हें वाठार दिसता शेताचें. जाल्यार एक मनशार दिसप एक चूड रोखडीच अशी दिसप, रोखडी हांगा कितें हें अशें चूड म्हळ्यार सुद्दां आमकां तेन्ना लक्षांत ना कितें म्हणून. पूण उजवाड दिसतालो असो कवदसो दिसतालो. म्हणटकीच आमच्या आवयक आमी विचार थंय कितें पेट्टा मगे आनी हांगासर पेट्टा अशें म्हणून सांगतालें आमी तिका. तीच तेंपा देव देवाची फेरी जाता तेंपा देव ते भोंवता ते अशें म्हणून तेणी सांगप आमकां. हेंच भोंवप तेगेलें सगळें हो गांवूच तेगेलो सगळो न्ही, सगळें वाठारूच तेगेलो. पूण आमकां तेगे सगळें राखणें शेत राखप आसता न्ही तेगेलें, गांवूच सगळो तेगेलो कितें. पूण आमकां थंय आतां फेरी म्हूण कशें येतालें थंयच्यान तेगे चूड दिसली देव भोंवपाक येयलो कितें फेरी येता अशें आमचें ते टायमार तें आमकां कळटालें. मडके आमी येताले एका दोंगरार वाट दिसान जाली आनी दुसरो एक मनीस आशिल्लो आमचे फुड्या बराबर, दोगां जाणां आमी. आनी तो म्हाका सांगता कितें राव मरे म्हणटा, ताका सांग म्हणटा सुटली पेट्टा ताका सांग म्हणटा राव म्हणून आमकां उजवाडा. आरे हांव म्हणटा कितें तूं उलोवं नाका, तूं गे राव पळोवया आमकां उजवाड पडटा आमी या. आनी आमकां मागीर बरी रस्त्यार आमकां पावलो आनी मागीर थंय वयतकीर कुलो घालता आनी ड्युटी ना आनी आपल्या हय आमी घरा मडक्याचे आमी जाले सड्यार.
रातचो टाइम जालो कितलो जालो रात टायम म्हणतो बरी 10-11 जाल्ली त्या दोंगरार चडलो सामको आमी येताले काळोख जाला म्हाका मागीर दुसरो मनीस म्हणटा अरे तूं राव मरे अरे फुगे राव रे उलोव नाका कोण तो तूं जाणा मागीर आमकां पावले थंय दुसऱ्या देवळार पावले आमकां बऱ्या आमी डायरेक्ट आनी फुलां घातलो आनी आमी येयले अशी जाय घरा पावले ताणें पयल्यान पावता कुलो मारलो देवान हांव तेन्ना पूण भुरगो आशिल्लो पूण म्हागेल्या आईन बापायन जावं किंवा जी कोण म्हाका खरेंच घेवन बसलेली ती सुद्दां आजून जिती आसा स्टोरी म्हणल्यार अशी की हांव खंय 1 वर्साचो किंवा एक 7-8 म्हयन्याचो का अशें कितें वर्साचो कितें आशिल्लो आनी हांव सामको बरो नाशिल्लो आनी म्हागे बापूय बिचोले खंय तरी बांय मारपाक गेल्लो पयलू तुमकां काळ खबर आसा की तुमी रकात धाडल्यारूच तो पावतालो सो हांव बरो ना म्हटल्यार तेका रकात पावता आनी तो परत घरा कडेन येता म्हटल्यार तेका अशे 3-4 दीस जाले आनी तो म्हटल्यार हांव इतलो बरो ना जालो की चडूच बरो नाशिल्लो की सामकोच वयता असो आशिल्लो आनी आमचे थंय पयलू डॉक्टर बीन काय तशें कांय नाशिल्लें ही एक 40 वर्सां कारण म्हाका 41 वर्सां म्हळ्यार 40 वर्सां पयलूची तरी स्टोरी आसतली तेन्ना डॉक्टर बीन तशें कांय नाशिल्लें तेन्ना गांवांत जी कोण आमी तेका कोंकणी भाशेन वैजीण म्हणटा वैजीण म्हणून आशिल्ली ती ते भुरग्याक घेवन बसताली तेन्ना तशी ती म्हाका खंय घेवन बसलेली ते आमचे गांवचीच तेजें नांव दत्ते आसा ती आजून दत्ते म्हणून ती म्हाका घेवन बसलेली आनी बाबाक म्हाजे रकात पावलो तो येता आसतना ताका तशेंच येवचें पडना कुणयच्यान थंय वयल्यान तेन्ना हे रस्ते बीन कांय नाशिल्ले तेन्ना हो दोंगर आशिल्लो खंय आनी त्या दोंगरा वयल्यान जेन्ना येतालो तेन्ना ताका मुखाल्यान अशे 2 सारी जायट्ट दिसली खंय तेन्ना ताका कोणाकूय भंय दिसता तशी ताका भंय दिसली तेणी बाबा अमरेश्वराक उलो मारलो जेन्ना तेणें उलो मारलो जाल्यार मुखाल्यान एक दादलो मनीस जो काटी घेवन खानार कांबळ ओडोवन मुखार चलता तेजे फाटल्यान एक पाडूक चलता आनी बाबा म्हागेलो सायकल आशिल्ली तेन्ना सायकल घेवन तेजे फाटोफाट वयतालो खंय तेणी थंयच्यान कुणयच्यान ताका घरा कडेन पर्यंत पावयलो घरा कडेन येयलो ते धवेपाडीक आशिल्ले आनी हांव भितर खंय आई ते म्हाका ती जी कोण वैजीण आहा ती घेवन बसल्या तो जो दादलो मनीस आसा तो भितर येवना जे ते कोण धवेपाडीक आशिल्ले धवेपाडूक भितर येयले खंय म्हाका खंय तरी तकलेक काय खंय तरी अशी जिबली लायली आनी ते भायर सरले खंय आनी ते दोगांय मागीर थंयच्यान ना बाबा घरा कडेन पावलो ती थंयच्यान घरा कडेन ना जो हांव सामको लास्ट स्टेजीर म्हणटा तसो आशिल्लो ते वचोन पाडू खंय भायर पावले खंय आनी ते खंय जी म्हाका वैजीण घेवन बसलेली ती तिणी फक्त कितें एक बेश्टे आतां एक लास्ट कितें तरी देवाचें हें करून देवाचें नांव घेतलें खंय तिणी आनी एक लास्ट उपाय म्हणून तिणी जे कितें उपाय केलो पळय न्हू तेजेर खंय सगळें हें गेलें भायर गेलें सगळें पोटांतलें आनी थंयच्यान हांव निवळलो आनी आयज हांव आसा तुमच्या मुखार आनी ही सत्य घटना